सागरवाडे चोपडे ह्या गांवांनी बोवाळ जाल्लो आसा, कित्याक इतली वर्सां जो पिनकोड चलतालो अचानक हे चेंज करता तांकां जर बेनिफीट जाता जाल्यार तो आमच्या लोकांक त्रास जाता. सो एक पिनकोड जर पोस्ट ऑफिसांतल्यान चेंज जावं म्हणल्यार एंटायर सगळी सिस्टम म्हणजे तेंचे सगळे डॉक्युमेंट्स सगळे प्रत्येक गोष्टी आहात ते चेंज जातले. सो म्हाका दिसता हे खंय तरी हांवूय तेंच्या ऑफिसरां कडेन उलयना, तेंच्यांनी व्हेरीफाय करता, ट्राय करया म्हणून सांगला. सो तेचेर काम चालू आहा. पण म्हाजो इतलोच हे जाल्यार ह्या कित्याक पिनकोडाचो इशू आहा तेंच्यांनी चेंज करपाचो फूल ओपोज म्हजो आहा. हांव लोकां वांगडा आसा ते पिनकोड तो पयलींचो आहा तोच आसचो. पण हाव दिस हॅपन तांकां दिसता कशें जावं शकता तांकां ते आपले चिंततात म्हणजे हो पिनकोड शुअली हेतून घातलो तांकां मॅनेज करपाक इजी पडटलें म्हणून. नाल्यार हे ओवरऑल व्हडले एरिया जाता आनी ती मॅनेज करपाक त्रास जाता अशें तेंच्यांनी सांगलें. हे इजी पडटा पूण तांकां इजी पडटा पूण आमच्या लोकांक त्रास जातलो तो. सो आमच्या लोकांक त्रास जाल्यार आमी करून दिवचे ना. सो तुमच्या नदरेक केन्ना ही खबर हय डेफिनेटली येवन सगळे मेळ्ळे, आमच्या कडेन डिस्कस केल्या, पंचायतीनूय बॉडीन डिस्कस केला, सगळे रेजोल्युशन्स बीन घेतले, तांकां वचून मेळ्ळे सगळे आमच्या ते ऑफिसर्स आहा ते पोस्ट ऑफिसान आहा ते. सो तेचे रेग्युलेशन ओपोज करपाक ओपोज आमी चेंज करना म्हणून. ते इट इज नॉट सो स्मॉल थिंग म्हणटा कितें अशें जावंक शकता ना पिनकोड एका दिसान काय चेंज जायना. ना तेंचो प्रोसेस चालू आहा, अजून चेंज जावना, प्रोसेस चालू आहा. हांवें तांकां सांगला ते स्टॉप करा म्हणून, आमच्या लोकांक त्रास जातलो. ते म्हटलं की गरज पडलेल्या ते पणजे हेडक्वार्टरांनी येतले म्हणून. सो तुम्ही त्यांच्या वांगडा हांव पणजी हेडक्वार्टर उलयला तेंच्या ऑफिसरां कडेन, तांकां रिक्वेस्टूय केला हे करूं नाकात म्हणून, आमच्या लोकांक त्रास जातलो.